सर न्यू नोटीस येयला पळय काँग्रेसीन घेराव घातलो की जे मिटर्स आहा ते घराच्या भायर लावपाक जाय म्हणून. आमचे डिसिजन इट शूड बी एट अ प्रॉपर प्लेस. ओके. ERC डिसिजन आम्ही इम्प्लिमेंट करता. झाले ताका आतां नवो न्हय ते 6 म्हयने जाले लोकांनी काडले सुद्दां. तेंच्यांनी डिमांड केला की हे करना जाल्यार परते ते घेराव घालतले. काँग्रेस सांगता म्हणून हांव कितें करपा ना. लक्षात हाडलें इट इज रुल्स अँड रेग्युलेशन्स. आमी रुल्स अँड रेग्युलेशनांत काम करपी मनीस हांव. आय वील फायंड आउट अ सोल्युशन वॉट इज टू बी डन. हो पक्ष सांगता तो पक्ष सांगता म्हणून सुदीन ढवळीकर हांगा काम करपाक पळचूं ना. ते एकठांच आसा. जे JERचे आमकां सांगता ताचेर विचार विनिमय करून आनी ताचेर तोडगो काडपा खातीर फाल्यां सकाळीं मुख्यमंत्र्या कडेन जर वचचें पडलें जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्या कडेन वतलो आनी लोकांक आस दिवपा खातीर आमी हें काम करना. इट इज फॉर द पब्लीक आनी जांकां शक्य ना तांकांय मदत करपा जाय जाल्यार आमी ती करतले.